सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकाराच्या मिसाच्या बलिदानांत आज किरीत भाशेन आमी आमचे फिरगुजेन सांत अंद्रेची परब समोर उमताव. आज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटा सेंट त्रेजा ऑफ कोलकाता देवसुवा ग्रांत माउंट कार्मल समुदाय देवसुवा पिकेन. ह्या सॅक्टरांनी रावतले सगळे आमच्या भावा भयणांक देवान आपल्या आशिर्वादान भरूंक बरे भलायकेन राखो आनी सांबाळूं तांचे खातीर मागतना मागुया आमची भावा भयणां जीं पिडेस्त आसात जीं कोश्टवतात तांकां देवान बेगीन इलाज दिवंक तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया जे झूज पॅलेस्टिनीयन आनी इस्रायल मध्ये आसा तातूंत शांती येवंक उदीक तांकां समजणी देवान दिवंक आनी बरे तरेन शांतीन तांणी आपलें वातावरण करून सगल्या कोयद्यांक सोडून दिवं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, एकामेका लागीं संवाद करून आमी आमच्या जिविताचें म्हत्व वळखतांव आनी क्रिस्ताची शिकवण वेव्हारांत घालतांव. हेंच ओळखून आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी हो विशय रचला. भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या देखीन सोमेस्ताताय फळाबरीत संवाद करुया. जेजून देवाच्या राज्याची बरी खबर परगटताना मनशां लागीं संवाद केलो आनी आपणें केलें. तशेंच नोवेनाचो 6वो दीस सांत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेना परबेचो सेवाधर्म 25व्या आपल्या शिसांकूय करूंक पाठयले. 12 शिसां मदलो एकलो भागिवंत आंद्रे, जाची परब आयच्या दिसा पवित्र सोबा समोर उमता. आयचो नोविनाचो दीस सगल्या यादनिकां आनी सगल्या म्हत्वाची भावां पासत आनी तशेंच डायोसिजनाच्या COFP, DOPV, BCDC, IRD खात्यांच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या खात्यांच्या वावरा उद्देशी देवाच्या मोल्यांत वावरूंक आमकां देव आपोवणी मेळटात. तर सगळ्यांताय संवाद करूंक आमकां देवाची कृपा मागतना आमच्या यादनिकां, म्हत्वाची भावां, पाद्रीचे चालू आकारणेच्या वावरा, सिमिनारीन चलतेल्या आकारणेच्या वावरा पासत आनी आमचे पवित्र सोबेक देव आपोवणी बरतें मेळूंक आमची मागणें ह्या मिसा भेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. आनी फळां बरीच संवाद जातलो जाल्यार गरज आमी खालतिकाय आपणावंक. फळां बरीच संवाद जातलो जाल्यार गरज आमी पयले सुवातेर आमकांच सगळे खालतिकाय दुसऱ्या सोबें वचूंक, आमकांच बाबा भयणो खाली करूंक आनी दुसऱ्याचें मन समजून घेवंक. रायच्या दिसाक आमी उदीक आनी उदीक भाग्युंत फ्रांसीस शावेराची देखीन आमकां मोजत मागतना आज धर्मदुताची परब आमी समोर उमताव. भाग्युंत आंद्रे आपल्या जिवितांत ताणें जेजूचो पाटलाव करता आसतना जेजू पासत आपलें जीव खोरचिलें आनी रगत वारयलें. आयच्या दिसाक आमी उदीक आनी उदीक एकामेका सोबें भासाभास करून हो संवाद आमचो दुसऱ्यांक सहभागिलीपणान भितर हाडूं. आमी सगळीं सहभागिली कशी पवित्र सोबेची बरें आसा तें देवाचें राज स्थापूंक वावरूंक जायते फावटी आमी फुडें सरूंक ना. आमी घडयेक आमच्या मनाची जाल्या, आमी घडयेक म्हाका कित्याक पडलां अशें जाल्या, मनीस आपल्याच वाद्याचो जाला. हे वेळार आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवाची तूस देवाची महिमा आमी गावया. आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा सुनिचारया सर्वोदयदा देवा बापा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवसा तुझ्या वैभवापासो आमी तुका वखणटा. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या Sputa Somya Deva Deva Somya Deva Devachi Shiri Shiri Devachi Shiri Tu Samsarachi Nakatai आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक होवी आज्ञा सांगाती देवा बापाची मोहिमी Jesu Christa eklos tu povi eklos tu Iswo eklos tu Iswo. Pratuja, बुवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शिवर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गुवणी जावंक जेजू वेचून काडलेलो भाग घेवन तांद्रे आपल्या आपोण्याक पाळो दिवन कुसार मरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गोड्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावंक बोड दी म्हूण आमी मागता.
आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवो चलयता सासनाच्या हा सासना. बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुमच्या ओंटांनी उर्साची जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला म्हूण काळजांतान सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावार्थ दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट कोत्तले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटा ताची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबाव विरेत, कारण शेकांचेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंत्रोल देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांची कामां परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशाक दोत्तात तसले खारवी तुमी जायशे हांव कोत्तलों.
सुरविस्पो तुमचे सोवे असू. मातेवा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. गालिलियाच्या दोर्या देगे चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रो म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यान झाडां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी तुय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआव ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा महानी. भगवंत फ्रांसिस्काची देखीन फोराबरीत संवाद करूंक आमकां आयचे दिसाक हो विशय आमी घेतला. भाऊ भयणीनो, आयचे दिसाक हो विशय आमी घेता आसतना एका दोन दुताची आमी परब समरुमता, भाग्योंत आंद्रे. थोडो वेळ भाग्योंत आंद्रूचे विशीं आमी नियाळ करुया. भाग्योंत आंद्रे दोर्याचे देगेर आसलो आनी जेजून ताका पळयलो. आयचे शुभ वर्तमान काय बरें आमकां सांगता. ताचो भाव जेजू दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमोन ताचो भाव आंद्रे दोर्यान झाडां मारतात ते देखले. आनी जेजून म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले खारवी जायशे करतलो. जेजून तांचे सवेक संवाद केलो, येयात म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले खारवी करतलो. आनी तुयच आपली झाडां साणून फुडाराचें कितें चिंतूंक तांकां आनी सोयीक ना. जेजू फाटल्यान ते गेले, सगलें सांडलें. आनी बाबा भयणीओ, आंद्रेन आपल्या भावाक सिमावाक म्हणलें, मेसियस येवचो आसा तो आयलो, पळय यो आनी पळय. दुसऱ्या शुभ वर्तमानांत आनी सिमाव सगलोच उत्सांबूट जाल्लो, कोण गाय हो मेसियस. जेन्ना जेजून तांकां आपयले, रोखडोच आंद्रे पयलो झाडां साडून सिमाव बरोबर जेजू फाटल्यान गेलो. इतलेंच न्हय, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआवूय आपल्या बापाय बरोबर झाडां शिंवताले. ते शिंवता आसतना जेजून आपयले तेन्ना ताच्या आपोण्याक सगळे ओडे झाडां इग्रेस्काय आदली ते सोडून जेजूचो पाटलाव करून गेलो. आंद्रे बाबा भयणीनो, एक चालतो मनीस खारवी आसलो, पूण तो जाणा आसलो आपूण जाचो पाटलाव करता तो सुरवुंडार. आनी जेन्ना ताका दुमाडो आयलो, ताका मरणाचे फॉर्मोळ मारले तेन्ना ताणें म्हणलें, म्हज्या सोमया सारको खुरसार मरूंक म्हाका भाग न्हय, म्हाका उलटो तुमी लटकाय, म्हणजे म्हाका उलटो तुमी मारात खुरसार. आनी 2 दीस भावा भयणीनो उलटो ताका दवरून तो कोश्टवलो सोमया सारको. कांय नासलें, ताका बेश्टो बांदलोलो भावा भयणो. 2 ताणी आपली वांश्यो आमी कितें म्हणटात झाडाच्यो हे घेवन ताका बांदलो आनी सोमया खातीर आपलें जिवीत ताणें किरीत भाशेन थंय रोख साक्षी कसो तो मेलो. होच सोमयाचो पाटलाव करता आसतना जेन्ना सगलीं पोरजां सोमयाक आयकूंक आयलीं प्रवचनाक, तेन्ना सोमयान विचारलें, कितेंय तुमचे लागीं आसा? आनी तेन्ना जाकोबान म्हणलें, ना साहेब, आमचे लागीं कांयच ना. ह्या लोकांक आमी कशें हाडून दितल्यो, खंयच्यो वस्तू म्हणून आमी हाडून. आंद्रेन म्हणलें, एका भुरग्या लागीं 2 मासड्यो 5 उंड्यो आसात. जाणो आसलो आपलो सोमी कितें करतलो तो आपल्या जिवितान.
जाणो आसलो ह्या सोम्याशी समाधान मेळटलें म्हूण. संवाद करूंक पयलो आंद्रे राज्य आसलो. जिवितान आमकां आयच्या दिसाक बाबा भयणो ह्या दोन दुताची परब समोर उरतालें व्हडलें भाग. कित्याक आमी आंद्रे भाशेन उदीक देवाक मोवाळायची, खालतिकायची, मोगाची आनी सोंसणिकायची जावंक देव आमकां उलो मारता. आयच्या दिसाक आमकां उदीक आंद्रे भाशेन बोगसोण्याची मनशां जावंक आपयता. सिमांव हॉट टेम्पर्ड, पूण आंद्रे सदांच खालतिकायचो मनीस, आंद्रे सदां बोगसोण्याचो मनीस. आनी हें ताच्या जिवितान आमकां जायते फावटी दिश्टी पडटा. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक एक गोडणीचो म्हाका उगडास येता. एक कातोलीक नर्स आपल्या जिवितान सगल्या दुयेंतीची ती सेवा करताली. सगल्यांक बरे भाशेन ती उतर दिताली, जिविताचो ओड तांकां सांगताली. थोडे कॅन्सराचे पिडेन सांपडलेले, थोडे किडनीचे डायलिसीस करताले, थोडे झुजांतान आपलो पांयो कातरून थंयसर हॉस्पिटलान आसले. आमुर्को आसो दिवन तांकां ती इलाज दिताली. अशें एका पेशंटाक ती पळोवंक गेली आनी ताका ताळ लागल्या म्हणून उदकाचो पेलो पिवंक ती गेली. ती घेवन गेली तेन्ना हे पेशंटान तो उदकाचो पेलो काडलो आनी तिचेर शेवटून मारलो. तो पिवंक ना आनी म्हणून तुमी मिस्योनार आपल्या वाद्याची, तुमी बरे आमुर्क्या आशान आमचे सवे येतात, पूण तुमचे जिवितान तुमी आमकां क्रिस्तांव करूंक सोदतात. तुमच्या जिवितान एकूच तुमचो हेतू, आमी आमचे धर्म परिवर्तन करून तुमी क्रिस्तांव जावचे हो तुमचो हेतू. न्हू, ही नर्स आपल्या जिवितान निराशी जाली ना. परतून ताका आमुर्को आसो दिलो आनी थंयसरली गेली. दुसऱ्या दिसाक तशीच आयली आनी ताचे गाय तिणें बरी भाशेन मोलोम लायलें, बरी भाशेन ताका इलाज दिलो, उदकाचो पेलो परतून तो पिवंक ना आनी दिसा दिसपोटी करीत रावली. एका दिसाक ह्या मनशान पळयलें, ही नर्स इतलो हांव तिका गाडी मारता, इतलो तिका खेणटा, इतलो तिका वायट उतरां म्हणटा, आमुर्को आसो दिवन ती वेता. कितें म्हूण तिचो हो स्वभाव, खंय तान तिका शक्ती मेळटा. आनी ताणें तिका विचारलें, हांव तुका इतलो वायट पाचारता, तुका वायट गाळयो मारता, तुका वायट उतरां म्हणटा, तरी तुका बरें दिसता. तिणें म्हणलें, म्हजे बाबा, तुज्या रुपकारांत हांव जेजूक पळयता. हांव तुजी सेवा करता जाल्यार म्हज्या दुनयान म्हाका सांगलां देखून हांव म्हज्या पेल्याची सेवा करता. तुका तर आमुर्को आसो दिता जाल्यार हांव म्हज्या दुनयान सांगलां देखून तुका बोगसोणें दिता. म्हज्या दुनयान सांगलां देखून हांव तुजो मोग करता. म्हज्या दुनयान सांगलां देखून हांव सोंसणिकायेन तुजी सेवा करता. मोगाळ बाबा भयणो, आयचे शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा, जेजू व्हडल्या विद्वानाक आपयना, चालत्या मनशांक आपयता. खारवी ते जावन आसले. दोन वस्तू जेजू करता, तांकां आपयता. पयले सुवातेर आपल्या बरोबर रावंक जेजू आपयता. दुसरे सुवातेर आपूण तांकां धरून उदीक मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो म्हूण तो तांकां भास दिता. आनी बाबा भयणो, आपले बरोबर रावन उदीक तांची तपासणी करून तांकां शिकोवन दिवन तो मनशांक दवरतात तसले खारवी तो तांकां करता. बाबा भयणीनो, हे खारवी आपली झाडां शिंवताले. आतां जेजू जेन्ना तांकां आपयता तेन्ना मनशांक दवरतात तसली झाडां तांकां तो करून धाडटलो. आनी किरीत भाशेन बाबा भयणीनो, दोगा जाणांक तो पाठयता. कित्याक? मनशां लागीं संवाद करूंक, मनशां लागीं भासाभास करूंक, मनशां लागीं उदीक आनी उदीक मोगानतांनी देवाचें राज स्थापूंक. जेजूचो हेतू जावन आसलो एकूच, ह्या संवसारांत देवाचें राज स्थापूंक. आनी हाका लागून तो ह्या संवसारांत आयलो. एकलोच ताच्यान करूंक जायनासलें, मनशाचो सहकार ताका जाय आसलो. हाका लागून तो शिसांक विचून काडटा. आनी हे शिसांक विचून काडटा आसतना मोगाचे, बोगसोण्याचे, सोंसणिकायेचे आनी किरीत भाशेन तांकां बाबा भयणी एकामेकाक सेवे चाकरेचे
झाडां तयार करूंक तो तयार करता. अशें दिसाक पयल्या वाचपान बाबा भयण आमी आयकलां बागेवन पावलो काय बरी आमकां ही उतरां म्हणटा. आयकतलो तर कोण ना जाल्यार आमचो संवाद कसो. आमी तो देवाचें उतर ह्या संवसारान परगटूंक सोदता जाल्यार आयकोंक कोण तरी आसूंक जाय. आमी जें परगट्टा तें देवाचें उतर आयकूंक कोण तरी म्हजे मुखार आसूं. हाका लागून संवाद गरजेचो. हांव तो दुसऱ्या सोबे भासाभास करता जाल्यार गरज खालतिकायेनी भासाभास करूं. गरज हांवें तांकां तोया दवर. हाका लागून आमचो जबाब बाबा भयणीनो पयले सुवातेर रेडेम्टोरिस मिसियो हातून आमकां मेळटा. किरीत भाशेन जेंतेस नंबर 2 पवित्र सोबेचो वावर जावन आसा मिस्योनार. आमी सगळीं मिस्योनार बाबा भयणो. आमी जेन्ना पवित्र सोबेन वांगडी जाता आमचें कार्य जावन आसा दुसऱ्यांक ओ क्रिस्ती बाबा भयणाक तोच देव परगटूंक. ओ क्रिस्ती बाबा भयणा सोबेन बसून संवाद करूंक. ओ क्रिस्ती बाबा भयणाक जेसूची ओळख दिवंक. हो मिस्योनार वावर तुका आनी म्हाका दिल्लो आसा. बागुंत फ्रांसीस सावेरान हो मिस्योनार वावर आपल्या जिवितांत बरो ओळखून घेतलो आनी हाका लागून आपलो देश सोडून इंडियेक आयलो मिस्योनार वावर करून. लोकां मदें गेलो, तांचे सोबें संवाद केली, तांची भाशा शिकलो आनी जेसूक ताणें परगटलो. दुसरी वोस आमकां बाबा भयणीनो जेसूच्या शिसांक आमकां किरीत भाशेन संवाद हो दुसऱ्या सोबें पाडूंक गरजेचो. आमी जायते फावटी म्हणटा आमी कितें सांगता तें सारकें न्हय. आमी तर आमची भासाभास आमचे डायलॉग मुखार वतले दुसरो म्हाका कितें सांगता तें आयकूंक गरजेचें. हो संवाद हांव करतलो जाल्यार गरज ताच्या मनान कितें आसा तें हांवें समजून घेवंक. गरज म्हजो ओ क्रिस्ती भाव म्हाका कितें सांगता तें आयकूंक गरजेचें. नाका लागून जेन्ना हांव आयकता तेन्ना म्हज्याय मनांत आसा तें हांव ताका सांगूंक पावतां. संवाद आमी पाळटले जाल्यार एकामेकाची आमकां गरज. म्हणटूच एकामेकाक खालतिकायेन आमी आयकूंक गरज. जरी तर हांव समजता हांव सगळी जाणवाय घेवन आसा आनी दुसरो म्हजे सोबें बोटो जाल्यार बाबा भयण म्हजी जाणवाय कित्याक उपकारत. तिसरी वोस आयच्या दिसाक आमकां सांगता आमी बाबा भयणीनो ह्या जिवितांत जियेता आसतना आमच्या जिविताचो संवाद आमी करूंक गरजेचो. हांव कशे तरेन जियेता, कशे तरेन म्हजें जिवीत सारता, कशे तरेन म्हज्या जिवितांत कोश्ट येतात, कशे तरेन ह्या जिवितांत म्हाका देव पावता, कशे तरेन दर दिसाक म्हज्या प्रश्नांक देव जबाब दिता. हे संवाद हांवें म्हज्या दुसऱ्या ओ क्रिस्ती आनी दुसरी जी देवाक वळखनात तांचेय सोबें आनी म्हज्याय भावा भयणां सोबें म्हज्याय घरच्या सोबें हो संवाद करूंक गरजेचो. म्हजें जिवीत जावन आसा देवाच्या देण्यांनी भरलेलें एक फोडाबरीत जिवीत. जरी तर हांव जिवीत हें ओळखून घेना देवान म्हाका देणें कशें दिलां, देवान हे जिवितांत म्हाका जायत्यो वस्तू दिल्यात आनी जिविता वरवीं हांवें दुसऱ्यांकूय हो संवाद म्हजो करून तांकांय हो देव दिवंक वावरूंक जाय जाल्यार हांव बाबा भयण कितें तरी चुकता म्हज्या जिवितांत. गरज हो संवाद म्हज्या जिविताचो हांवें दुसऱ्यांकूय सांगूंक. गरज म्हाका जी देणी मेळटात ती हांवें दुसऱ्यांक सांगूंक. बाबा भयणीनो शेवटाक जायते फावटी आमच्या जिवितांत दुबाव वीर आनी भिरांत आनी गर्व आमच्या जिवितांत येता. हे आमी जायते फावटी पोसरायता. आमी म्हणटा हांगातूय अशें अशें जालां भिरांत, हांगातूय आमी भाव भयणीनो जायते फावटी म्हणटा थंयसर आमी दुबाव घालता. हे इगोर्जीन गेल्यार अशें जाता तशें जाता, त्या जाग्यार गेल्यार अमक्यो वस्तू घडटात, त्या जाग्यार गेल्यार भुतां दिसती पडटात. हे दुबाव करून आमी आमचोच भावार्थ खाला उडयता. गरज कित्याक अशें घडलें काय, कित्याक ती मनशां मेलीं काय, कित्याक त्या मनशांनी झगडी केली काय. गरज आमी एकामेका सोबें भासाभास करूं. जेन्ना हांव भासाभास करता सगळें उक्तीपण येता. घडयेक आचार आसले आसतले, घडयेक आमी थंयसर वायट वस्तू करतले हाका लागून सगळे दुबाव आयले जाय. भयणो एकलो व्हड जाणार आपल्या जिवितांत तो सदांच म्हणटालो, ताचें नांव जावन आसलें जां पॉल सार्त.
जाणो सार्थ वो बरे भाशेन बरोवपी. तो म्हणटालो मनीस जावन आसा एक इफेर्न. मनीस म्हणल्यार एक इफेर्न. आनी बाबा भयणो अशें म्हणटात की असले मनान जायते फावटी जायते मनीस जियेतात. आमी दुसऱ्यांक आमचे जिवितान भितर घेवंक सोदिना, दुसऱ्यांक आमी लागीं दवरिना. आमी म्हणटा तो इफेर्न, तो कांटाळो, ताचे फुड्यान वचप म्हणल्यार सगळें नेगेटिविटी. पूण आमकां कित्याक येता काय? कित्याक आमी समजता म्हजी लागीं आसा आनी म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना. गर्वान आमी भरता. गर्व आमकां देवा सोशिले पयस व्हरता. देवाक आनी गर्वाक पडना. म्हणटच आमी पयस वेता देवा सोशिलीच न्हय, पूण समाजान आसलेल्या म्हज्या भावा भयणां सवें हांव पयस रावतां. हांव दुसऱ्या सवें एक जुवो कसो जियेता. हांव म्हजें धोरण आनी म्हाका म्हजें जिवीत इतलेंच पडलेलें आसा. हांव सगळें जाणां म्हाका दुसऱ्यांचें पडोंक ना. म्हाका कित्याक पडलां अशें आमचें धोरण जाता. आज तुका आनी म्हाका उलो. भाग्योन फ्रांसीस सावेरान आपल्या जिवितान संवाद केलो. हो संवाद फळाबरीत जावं पयले सुवातेर आपूण सोंसणीकायेचो जालो. पयले सुवातेर मोगाची हातयार जालो. पयले सुवातेर बोगसोण्याच्या हातयार जालो. आपलें गर्व ताणें फाटीं दवरलें. आज तुका आनी म्हाका उलो. आमचें गर्व फाटीं आमी दवरुया. आमी सोंसणीकायेची मनशां जावया. आमी भाव भयणो बोगसोण्याची मनशां जावया. जाती काती आसात त्यो आमच्या मनांतले पयस दवरुया. हांव उंचल्या दर्जाचो, हांव न्हय जाल्या पोत्यान उंचल्या दर्जाचो म्हणून हांव दाखोवंक सोदता जाल्यार तें म्हजें धोरण सारकें न्हय. आमी ह्या संवसारांत येतना हो संवाद बरे तरेन करतले जाल्यार गरज सगळे काल्तिकायेन देवाचें राज स्थापोवंक आमकांच खाली करूंक. गरज आमी सोंसणीकायेची मनशां जावं. गरज मोगान सगल्यांक वेगोवंक. हीच कृपा भाग्योन आंद्रेचे मजतीन आनी सा फ्रांसीस सावेराचे मजतीन आमकां सगल्यांक मागून घेतना उदीक आमच्या जिवितांत फळां बरी संवाद आमी करूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. ह्या वेळार कितें भाशेन आमी आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडील देवाच्या मोल्यांत वाड करतना लोकांत आयसोन वाड करून पवित्र सोबेचे मन आनी दिशा पोजेक दिवंक देवा लागीं मागुया. सोनवाडा उदेशी जायते प्रश्न सुटावे जातात आनी सगल्यांक बरेपण मेळटा हें सोत आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी ओळखूंक सगळेताय आनी भोव करून समाजाची देखीक आसलोलेताय सोनवाड करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा, ही मागणी याज्ञिकांनी आनी सगळे मोतवाशी भावा पासत आयचो दीस भेटयलोलो आसतना देवान तांचें मन जेजूचे दिशेन उजवाडूंक सगळ्या तांच्या मिसावांत क्रिस्ता सोवे संतोश मेलूंक आनी तांचें जिवीत जेजूक गोवाय दितल्या
हात्यार जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. देवाच्या मोल्यांत वावरूंक देव आपोवणे मेलूंक आमच्या डायोसिजन स्थापलेली जायतीं खातीं वावरतात. तांच्या वावराक सुफोलाय तशेंच सिमेनारींत चलतल्या आकारांची वावरूंक देवाचो आशिर्वाद आनी पवित्र सोबेक देव आपोवण्याची बढती फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा आमकां दवरुया. भोव सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी दवरतना अदीक फळाबरीत संवाद आमी एकामेका सवें करूंक बोगसण्याची, मोगाची आनी सुस्निकायेची हात्यारां जावंक आमी तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्यान ती आमकां खालतिकायेन दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोने वेलार्कीत घेवया C25 पेज 39 C25. बाबा नामचे लागीं येवूंक तुका उजोंगलेली. देखून आमी ही तुजी भुरगीं मागी भितून कोटा वेदी हिचेर तुका समर्पिता. संवसारांनी सोडपाक सोंसली. मोगाल बाबा घे तूं मानून हें सामकेलें करून येपण. ताट्यान घालची तितो घालून तुकाय आमचें जीण अर्पण. मोगाल बाबा घे तूं मानून हें सामकेलें करून येपण. ताट्यान घालची तितो घालून तुकाय आमचें जीण अर्पण. म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मने आमच्या नाके पयसुवेच्या देवाक सोर्बेस पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, बागेवंत आंद्रेचे परबे दिसा तुका भेटयता हांव त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदल्लोली ती देणी परतून घेवन नव्या बरान आमी बरों. हे पुरी तूं आमकां दिता त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणीच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा बगूंक आमी पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. आमची कारसां उबारूया. आमी ती सर्वेस पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक जावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सूर काडी आनी सूर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवड्या तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण बागेवन धर्मदुतां वरवीं निरोन तरी तो राखताय.
तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवंडी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्वराचे नावी येता सर्वेस्वराचे Vieta Taka Soisu Taka Soisu Utsorgi Duka Soisu Utsorgi Duka Soisu. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गूड पोरगोटुया सुम्या जेजू आमी ओंडो घाता आनी एका सितलें पियेता तितलेंच भोंवडी तूं वैभवान सो आमी तुजें मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगले यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपो चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवीदार बापा
सर्वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं, शे रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणी पडू दिवं नाका, पूण वायटांत सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतांव. आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजपोटली पोटरी आनी मळमा तुशी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन धांगले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशी पोरमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तुझ्या भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आत्म्या म्हज्या गायोन तुज्या गायेन उल्हासूं म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जिवो जेजू. आत्म्या म्हज्या गायोन
Otmia moja gayon ko Kushaga enulaso Moje bito chieta Ozo Deus de bom Jesus Tanele moje cari Și dorul că vreau tale Suche voi ce coloba Carizale da doși Otnea moja gayon ko Kushaga enulaso Moje bito chieta Ozo Deus de bom Jesus Otmea moja gayon ko Kushaga enulaso Moje bito chieta Ozo Deus de bom Jesus Jesus mozo Deus taro Moje bito chieta Moja orga triglole Laces caris totota Otmea moja gayon ko Kushaga enulaso Moje bito chieta Ozo Deus de bom Jesus Otmea moja gayon ko Kushaga enulaso Moje bito chieta Ozo Deus de bom Jesus आंद्रेन आपल्या बाबाक सिमावाक सांगलें मेसियस मुणगे देवान मागलेलो आमकां मेळ्ळा आनी ताणें ताका जेजूशी व्हेलो. प्रार्थुया. बापा दोन दुताच्या हातांतले आमकां पावलोलें जेजूच्या आकुळी रोगताचें जेवण आमी घेतलां ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या बाबा भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. भाऊ भयणो मीस जाल्या उपरांत कॅन्टीन आसता म्हूण तुमकां कळयलां. तशेंच कोणाक तर लोणचें जाय तेवूय पिकल्स वील बी ऑल्सो एवेलेबल फॉर सेल म्हूण कळयलें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर
Zoy Divo, Amso, Deus Zoy Jesus, Zoy Jesus, आपल्या भक्ताचे जिणे Jesus Divo झालो आपल्या जोयतान दाखवून सासनाक जोय दिवो केलो जोय दिवो आमचो देव जोय जेजू जोय दिवो आमचो देव जोय जेजू Avartanasin moga Pozole trace živí Jera očapa vodne Voljadle volje vizbi Zoy divo amco Deus Zoy Jesus, Zoy Jesus, Zoy divo amco Deus Zoy Jesus, Zoy Apaudintiच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवं हांव फ्रांसिसाक तूं धाडूय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजी पवित्र सोबीत भितर गेले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाऱ्याची ओळख आमच्या काळाच्या मनशाक दिवचे ताणें आमची काळजां आसूं आनी ताचेर बाबान दवरलेल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आमकां संतोश Христа в часу я убил.